अजून आम्ही एक पेपराचेर एक स्टेटमेंट वाचलो येत असताना की फॉरवर्ड महिला आज दूध वाढीले म्हणून पत्रकार परिषद घेतात आणि निषेध करतात। या सगळ्या गोष्टीचेर आम्ही अननेसेसरी पैसो खर्च करतात। जो दूध वाढीलेले असा म्हाका दिसता गोवा डेअरीचे दूध हे सगळे जे वेगळे ब्रँड जे असतात त्याच्यापेक्षा कितलेशे 2 रुपयां तरी कमी असा। ते ब्रँड ते दूध घेवपाक तुमका शकता जाल्यार गोवा डेअरीचे दूध तुम्ही कित्याक घेवपाक शकना। गोवा डेअरीक जे दूधकार जे दूध घालतात ते रात दीस काम करतात, कष्ट करतात, घाम गळयतात, हेचे भान तुमका आसचे म्हणल्यारूच तुम्ही जे फॉरवर्ड जे कितें म्हणतात पळय न्ही ते म्हाका दिसता गोयच्या शेतकऱ्यां खातीर न्ही, गोयच्या या बारीक लोकां खातीर न्ही, ते एखादे पैशेकाराकूच आसपाक शकता। आणि हांवूय तेवूय सांगपाक शकता की त्या पैशेकार लोकां खातीरूच हांवें ते दुधाची प्रायस वाडयलेली आसा। तुमकां खंय वचपाचें तें तुमी वयचें, कारण म्हाकाय खबर आसा की आमकांय सरकार चलोवपाचें आसा। प्रशासन आणि नियोजन हे दोन्ही एक रथाची 2 चाकां जावन आसात। कारण त्या लोकांची आम्ही नुस्त्याचे मार्केटान जर कितले जर 1000 रुपयाचो इसवण आम्ही घेऊन मचमचीत जेवतात तर दूध घेवपाक 52 रुपये वाडयले जाल्यार तुमकां त्रास जाता। 50 रुपये खंय 1 लिटराक आणि 1000 रुपयाचो इसवण तुमचो खंय, हेजेर कोण उलयनात, हेजेर उलयात आणि मागीर सगळे काही गोष्टी तुम्ही केले कितें आसता आम्ही आयकतात। मित्रांनो, शेतकरी हो या देशाचो कोणो जावन आसा आणि हो शेतकरी अप्रायत कसो उरतलो हेची जबाबदारी आणि जे प्राधान्य आज सरकारान दिल्ले आसात। या ग्राहकच्या निमित्तान त्या शेतकऱ्याक सुद्धा 2 रुपये आम्ही 2 वाढवून दिल्ले आसात। तुम्ही सबंद गोयच्या लोकांनी ताचो स्वीकृत करचो अशी या वेळाचेर म्हजी मागणी आसा। नागरी पुरवण सचिव ईशा खोसला आणि संचालक सगुण वेळीपान राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिसाचो संदेश दिलो। सो ऑल इंडिया लेवल एकच रेशन कार्ड जे खंयी गेले जाल्यार स्टेटीक गेले जाल्यार वापरपाची ही एक जी आमची सरकाराची हे आसा पॉलिसी आसा। सो ती आमी इम्प्लिमेंट करपाचोय प्रयत्न करतात। Like now it is an e-commerce scenario. So we purchase things online and most of the time whatever we see is different from whatever we get. So you should always read what you are purchasing. There is always written in very small letters, sometimes it is written that the product may vary. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।